चिठ्ठी आई है वतन से चिठ्ठी आई है हे पद खूब फामाद. पूण आयज मोबायल इंटरनेट व्हॉट्सॲप ह्या जमान्यान चिटयो बरोवप खूब कमी जालां. चिटयांचें म्हत्वूच ना जालां. आनी त्या चिटयां खातीर स्टॅम्प जर तुमकां फक्त चिटी बरोवची पडटा जाल्यारूच तुमी पोस्टान वतले आनी घेतले, नाजाल्यार ते स्टॅम्पूय दिसपाक कठीण जालां. पूण आयज आमी अशें मेळपाक आयले एक पिसोच म्हणुया, आपले स्वताचे पयशे खर्च करून कितलींशींच वर्सां हे स्टॅम्प एकठांय करीत आयला. तर म्हायती घेवया नावेलकार बाबा कडल्यान कित्या खातीर आनी कशें हांगा तांच्यांनी ही सुरवात केली. तुमकां आमच्या ह्या कार्यक्रमान येवकार. थँक्यू. तर नावेलकार बाब, ही एक आगळे वेगळे तरेची हॉबी तुमकां कशी कितें सुरवात लागली? हांव प्रोग्रेसाचो स्टुडंट आनी प्रोग्रेसान म्हाका चड वर्सां रावचें पडूंक ना, कित्याक हांवें 4 क्लासी मराठी केल्ल्यो आनी सेगुनराव केला. सेगुनराव करतकच 2 वर्सां शिकल्यार SSCक बसपाक मेळटालें. SSC हांवें बॉम्बे आन्सर केली आनी हें सगळें एज्युकेशन घेता आसतना प्रोग्रेसाचें जाल्ल्या कारणान प्रोग्रेसाच्या बाजूक नायकालें शॉप आसा. तातून एक दीस हांवें पळयलें की एक स्टॅम्प दिला आनी 150-200 स्टॅम्प घेतल्या. तें म्हज्या तात्यागेर वता आसतना वाटेर आशिल्लें शॉप. मागीर हांव जस्ट तांचें ऑब्जर्व करतालो. म्हाका थंय तात्यागेर वचचें पडटालें कित्याक हांव ताळगांवचो आनी 6 म्हयने सुमार म्हाका चलून येवचें पडटालें. तुमकां अजाप दिसतलें, हांव तात्यागेर मागीर वचपाचें बंद केलें आनी त्या नायकागेर त्या शॉपान फक्त स्टॅम्प घेवन बसतालो तांचो जाणटेलो. तांची म्हाका खूब मदत जाली. हें डेवलप करतकच पयलीं हो स्टॅम्प जो गोळा करता म्हणटकच रिलेटिव्स बी आसता, तांचे कडेन जें कितें आशिल्लें जाणटेपणाचें कोणाचें आशिल्लें तें इलें करून म्हाका दिवपाक लागले. रिजन आय डोंट नो, पूण मागनासतना दिवपाक लागले. हे स्टॅम्प गोळा करता आसतना हाचे उपयोग कितें, खंयची कंट्री गोळा करची हें बी म्हाका तेन्ना खबर नाशिल्ली. स्टॅम्प कलेक्शन जर पळयशात, बॉम्बे आसतना हांवें 64क एक एग्जिबिशन केलें, बूस्ट कसो मेळतो दाखोवन. त्या वेळार सादारणशें तुमचें वय कितें आशिल्लें, तुमी हें सुरू केलें तेन्ना? वय 26-27 सुमार समजलें की ना. पूण बॉम्बे कितें जालें की एक एग्जिबिशन केलें हांवें. आमकां एग्जिबिशन करता आसतना एक आयडियाज म्हणून आसता न्ही, ते कोणा कडेन तरी घेवचें पडटा. M.V. कामत म्हणून इलस्ट्रेटेड विकलीचे एक आर्टिकल आयिल्लो. M.V. कामत रिसंटली ही इज नो मोर नाव. आर्टिकल वॉज व्हेरी इंट्रस्टींग फॉर मी. म्हणजे कॉमिसार अँड द कॉमिसारेट म्हणून, कॉमिसार अँड कॉमिसारेट रिलेशन बिटवीन गांधी आनी लेनीन. गांधी आनी लेनीन जाल्ल्या कारणान गांधीचे स्टॅम्प आशिल्ले म्हजे कडेन आनी लेनीन आय वॉज गेटींग हेल्प फ्रॉम स्ट्रॉंग फेलो फ्रॉम म्हणजे व्हेरी म्हणजे एडवान्स्ड फेलो इन फिलॅटली, मिस्टर जाल कूपर म्हणून. तो म्हाका जाय ती मदत करतालो. गांधी आनी लेनीन हांवें एक एग्जिबिशन दरबार हॉलान केलें. म्युनिसिपालिटीन म्हाका बोर्ड्स दिले. चिकागो लायट बी सगळी चिकागो म्हणून थंय कंपनी आसा, ताणी सप्लाय केलें आनी इट वॉज एप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी बिकॉज एट रँडम कोण पर्सनल शो करिनाशिल्ले. आनी यू विल बी सरप्रायज, म्हाका युनियन मिनिस्टर हजरनवीस म्हणून इनॉग्रेशनाक आयलो. तुमी आतां सांगलें की तुमी रशियेचे स्टॅम्प एकठांय केल्या म्हणून तुमची तोखणाय जाली. तर खंयच्या देशाचे एकठांय करप, खंयच्या व्यक्तीचे जावं खंयच्या एका व्यक्तिमत्वाचें कशें करप, कोणाक प्राधान्य दिवप, हें तुमी खंयसून शिकले? शिकले म्हणजे वाचन, लायब्ररीन आसल्या कारणान लायब्ररीन आनी बॉम्बे सारकेल्याक नॉलेज इट इज लेफ्ट टू यू टू टेक. सॉलीड म्हणजे तांच्यो मिटिंगी अटेंड केल्यो आनी कितें केलें अशें ऑनररी मेंबर म्हणून मेंबर जावंक ना थंय, ऑनररी. म्हणटकच नॉलेज वाडली न्ही ह्या बेसिसीर. आनी स्टॅम्प प्रॉब्लेम नाशिल्लें म्हाका लेनिनाचें. पूण कंट्री कलेक्ट म्हाका जर कोणेंय सांगलें जायत, कोणेंय विचारलें जायत की हांव कलेक्ट करूंक कशें सुरू करूं, हांव ऑलवेज टेल, हांव वर्कशॉप बी खूब घेता न्ही, तेन्ना हांव सांगता तांकां तुमची कंट्री तुमी पयलीं कलेक्ट करा. तुमचे कंट्रीन जर तुमी रीच आसात जाल्यार दुसऱ्या कंट्रीचे तुमकां एट इज मेळटा. आनी आतां तर सामकें इजी इंटरनेटा तर्फे. जाल्यार हांव तुमचे कंट्रीचे म्हाका 200 धाडात, हांव तुमकां 100 धाडटां. इट इज रिलेटेड टू द कंट्री. तुमकां जर वॅल्यू दिसता जायत, कॅटलॉग्स आर देर, सॉलीड कॅटलॉग्स आसा. कॅटलॉगाक मातसो पयसो खर्च चड जाता, पूण कॅटलॉग आसल्या शिवाय कलेक्शन इज युजलेस.
आपल्याक खबर आसूंक जाय आपूण कलेक्ट कितें करता. नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी कितें सांगतात की तूं कलेक्ट करता जाल्यार कर, कोणा कडल्यान तरी विचारून कर, खंय जाय थंय लाय. गोवा पॅक्स म्हणून जाता न्ही आमची, जावं एक्जिबिशन जी जाता ताका भाग घेवपाक मेळना. तूं भितर स्टॅम्प लायलो रे लायलो, ताजे बद्दल थोडे तरी कितें तरी बरोवंक जाय. बरयल्या शिवाय ते आयटम इज युजलेस देर. आतां कंट्री कलेक्ट करता जाल्यार पयशाच्या बाबतींत आतां इट इज रिलेटेड टू द पयशे. आपूण केन्ना तरी विकलें जायत, म्हाका खूब पयशे मेळूंक जाय. कंट्रीज इन डिमांड जर पळयलें जायत, फर्स्ट प्रिफरन्स कूड बी गिवन टू ग्रेट ब्रिटन, इंग्लंड, ग्रेट ब्रिटन, इंग्लंड. आनी मागीर अमेरिका, रशिया बी मागीर येता. ग्रेट ब्रिटना सकयल आय वूड से ऑस्ट्रेलिया. समजलें? पयशे करपाचे मनान. आतां जेन्ना पयशांचें आमी येवजीत ना, हांव पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन एक्जिबिशना खातीर करता तर जायत, जाल्यार वॉट इज अवेलेबल बेस्ट आनी वीच म्हणजे हाव टू इम्प्रेस अपॉन द व्युवर्स की पळयना फुडें अशें दिसूंक जाय की परत पळयता कशें दिसता. आतां तुमी म्हणल्या त्या प्रमाणे की आतां स्टॅम्प काय पोस्टांतल्यान एक्कूय पत्र येना. हांवूय पत्र बरयना, म्हाकाय पत्रां येना. आनी पत्रां आयलीं जाल्यार पोस्ट ऑफिसांत ते हें मारतात, फ्रँकींग दिता, 25 रुपया मेळ्ळे आनी कितें अशें म्हणून मारून दिता. सो इट बिकम्स युजलेस. आतां स्टॅम्प जर आतां जर कलेक्ट करतलो जायत जाल्यार यू हॅव टू बी चुजी. आतां इट इज ट्रू फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो. आतां हांव कलेक्ट करता, डिसायड करा. हांव म्हणजे बेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड आय से लेनीन बेस्ट. बिकॉज लेनीन मेला 1924 आनी ताजेर स्टॅम्प काडला, ताका मोर्निंग स्टॅम्प म्हणटा. व्हेरी रेअरली मोर्निंग स्टॅम्प्स आर इशूड. पोप जॉन पावल ताजेर आसा मोर्निंग जो स्टॅम्प काडटा ताका ब्लॅक बॉर्डर दितात. आय पजेस दॅट. एक्चुअली आय वॉज बॉर्न इन 1938, पूण आय पजेस दॅट कवर एंड एवरीथींग ऑफ दॅट मोर्निंग. बिकॉज म्हजें एक एक्जिबिशन मडगांवां जालें, अरेंज बाय JC's or Rotary Club from Margao, maybe Rotary Club. आणि Minister of Heavy Industries, Russia, came for inauguration. Think over. कित्याक another boost. प्रत्येक वेळार तुमी खंय तरी तुमचें नशीब तुमकां हय, बरें साथ आय डोंट नो. मिनिस्टर फ्रॉम रशिया येता म्हणटकच ऑल एम्बेसेडर्स, कॉन्सूल जनरल्स, KPS मेनन all came down to Woodlands. Exhibition was in Woodlands. तुमी वदळ म्हणलें की जेन्ना तुमकां ह्या देशांतले आपले एकठांय करतकूच दुसऱ्या देशांतले घेवप जाल्यार हे आपले काडून दिवप आनी ताजें घेवप. सो ही वेवस्था त्या टायमार इंटरनेट ना, मोबायल ना, फोनूय ना, अशा वेळार तुमी हे संपर्क साधून कशें कितें? सिंपल. आमचो एक क्लब आसता, एक्सचेंज क्लब आसता, सर्किट क्लब म्हणून आसता. जी सर्किट क्लब इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुमकां खबर आसूंक जाय हाजी. इलेक्ट्रीक सर्किट आसा न्ही, तुमी जर एक काडलें कनेक्शन मदल्या खंयचें काडलें, तुमची लायट बंद. बरोबर? हय. म्हणटकच म्हाका एक लेटर आयलें, आय एम मेंबर ऑफ सर्किट क्लब नाव, आनी म्हाका आयलां की तुका हांवें अमूक धाडलां, तुवें अमूक धाडूंक जाय. कोणाक धाडूंक जाय बी तें आसता. सी एट रँडम येता हें. वेन यू बिकम ए मेंबर, आय वॉज मेंबर आय थिंक क्वायट फॉर सम टायम, मे बी फॉर 4-5 years. ह्या जो क्लबाचो मेंबर जावचो पडटा पयलो. इट इज ऑल इंटरनॅशनल क्लब तो, होल वर्ल्ड क्लब तो. ओके, यू मे गेट एनी लेटर फ्रॉम एनीवेर. ब्रेक करूंक जायना सर्कीट. इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी सर्कीट. म्हणजे तें जर ब्रेक केलें जायत जाल्यार तुका फुडले 1-2 म्हयने परत रिन्यू केल्या शिवाय मातशें प्रॉब्लेम येता. ताणी कितें मागलां तें धाडूंक जाय, धाडलें ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हणटकच देर वॉज नो प्रॉब्लेम. यू आस्क फॉर एनीथींग, म्हाका अमूक जाय, अमूक घालें, त्या प्रमाणे डेवलपमेंट जावपाक कसलेच प्रॉब्लेम येना. खंयचीय कंट्री जाय जाल्यार. व्हेरी इंट्रस्टींग. आनी दुसरें म्हणजे बेस्ट कलेक्शन इज ऑफ स्विझर्लंड म्हणून आसा. सो आतां बेठो अदमास घेवपाक म्हणून म्हणटा हांव, तुमचे कडेन कितलेशे हजारांनी स्टॅम्प आसूंक जाय? बियॉन्ड इमॅजिनेशन. हो प्रस्न तुमकां जर एक्चुअली दाखयलें जायत, तुमकां आयडिया येतली. आतां कोणाकूय सांगत जाल्यार अजाप दिसता की एवरीथींग ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स, एवरीथींग, एक आयटम मिसींग ना. समजलें की ना? देन यू गो बॅक तो 47 न्ही,
born in 38, 47 to 63, 64, problems were there. Because I started, my boost was, सारको actual boost was after 64. तो 64 आसा पयलीं 47 फाटल्यान येवचें पडलें ना. ते फाटल्यान येवपाक मातशे पयशे खर्च करचे पडटा. सादारणशे खंयच्या स्टॅम्पांक व्हॅल्यू चड आसा अशें कशें हे आमकां पळयल्या फुडें कळटा. कॅटलॉगा वयल्यान कळटलें. कॅटलॉग्स आर देर इन युरोज, डॉलर्स एंड पाउंड्स. हे सगळें आसा म्हजे कडेन, समजलें की ना. पूण हांव घेता आसतना खर्च चड करूंक जायना म्हणून, आनी सिन्स आय गॉट अ रिलेटीव इन अमेरिका, ही सीज दॅट आय गेट द कॅटलॉग्स बीट. हांव दुसऱ्यांक सुद्दां एडवायस करपी की नवीन कॅटलॉग तुमी घेवं नाका, 20-25 हजार पडटा, की लायब्ररीन विथड्रॉ केल्ली बुकां उरता, कचऱ्यान उडयतात. पूण कचऱ्यान उडयनात ते, डिलर्स येतात, ती उबारतात आनी ते आमकां विकतात. विकता आसतना आमकां ते 1/4 ऑफ द रेट मेळटा. आतां 25 हजाराचें पुस्तक जर 5-6 हजारां म्हाका मेळ्ळी जाल्यार आय वूड लायक टू हॅव. ह्या बेसिसीर आसता ते. आनी आमकां एक वर्स हेवटेन तेवटेन जालें म्हणून कांय ना. लेटेस्ट 2014 मेळचें ना. पुर्तुगीज इंडियान कॉयन सिरीज म्हणून काडली, कॉयन सिरीज. आनी म्हाका 1.5 इश्कुदाची कॉयन मेळना जाली. 50 इश्कूद पर्यंत आसा, 1.5 इश्कूद मेळना. आनी एक स्टॅम्प काडलो पुर्तुगीज इंडिया, जो म्हज्या कलेक्शन दवरचे पयलीं ना, कॉम्पिटिशनाक दवरचे. कॉम्पिटिशन हे ते मेडली मेळटले जाल्यार ते कॉम्पिटिशनाक यू शूड बी परफेक्ट इन युअर एक्झिबिशन. तो ना म्हणटकच यू विल बी सरप्रायज. तो 1.5 इश्कुदाचो स्टॅम्प त्या वेळार, ज्या वेळार साखर 4 आणे आशिल्ली रात, त्या वेळार 75 रुपया दिल्या. सो यू कॅन इमेजीन हाव मेनी टायम्स आय पेड. 6 इश्कूद रुपया आशिल्लो खंयच्याय एक्झिबिशनाक भाग घेतलो जाल्यार. आतां म्हाका खंयच कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपाक मेळना. आय गो एज एन इनवायटी. आतां म्हणजे गोवा पॅक्साक म्हाका फर्स्ट 5 फ्रेम्स आर रिजर्व फॉर मी देसाय. आनी PMG नोज की म्हजे कडेन कितें आसा तें. रेकॉर्ड म्हणजे सामकें अमुकूच दवरया तुजें, अमुकूच दवरया. आनी इफ यू सी माय एक्झिबिट्स, वॉट आर द डेवलपमेंट्स टेकन प्लेस इन इंडिया आफ्टर लिबरेशन एज फार एज सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी इज कन्सर्न. ही टॉपीक. गोंयांत एक व्हडलो म्युजियम जावचो, व्हडलो म्युजियम, डिस्कवर इंडिया थ्रू स्टॅम्प्स अशें म्हणून. आनी हें जर एक्झिबीट करतले जायत जाल्यार गोंयांत एका हॉलान जावचें ना. कला अकादेमी घे, इन्स्टिट्यूट म्युनिजम घे, एका हॉलान जायना. मोर दॅन 140 बोर्ड्स आसा. सो तुमी उदळ म्हणलें की शिकता शिकता इंटर तुमी नोकरी धरली, टेम्पररी करता करता तुमी परमनंट जॉब जालो, मागीर तुमी लग्नूय जालें आसतलें. सो ह्या इतल्या सगळ्या बिजी हातून नोकरी आनी संवसार हातून ह्या हॉबीक तुमच्या मागीर कसो कितें वेळ दिलो तुमी? हॉबीक वेळ काडटलो जाल्यार पयसी लग्न जायना फुडें देर इज अ सेटबॅक. आमी कितें करतात, गोवा पॅक्स जी जाता ताका ज्युरी भायल्यान येता. आय कॉल्ड 77. I had Goa Pexis 77, 81, 83, 86 and 95. I was fully involved. पूण हातूंतली 2 मेजर म्हजी, एक 83चें आनी दुसरें 86चें. When I say major, 83, it was the only item identified for Chogam retreat. Only item. Retreata खातीर, Chogam retreat खातीर. You will be surprised, the chief secretary of Chogam, this Commonwealth government, heads of the government meet day. He has signed my cover, Siddharth Ramphal or somebody, Ramphal I think. म्हणजे त्या वेळार सुद्दां दिसतालें कितें तरी व्हडलें न्हू चोगमाक. ओन्ली आयटम फॉर रिट्रीट, इंदिरा गांधी and others are coming. Understood, no? Yeah. That's why the credit goes to, because they made me secretary of that. I was the secretary of Goa Pex 83. Understood? So there also you get some sort of boost like thing, you know. But it is a all right, recognized, I would say, service. आनी तुमी आतां आज पर्यंत कितलीशीं एक्झिबिशनां केल्या आसतलीं? Can't imagine. गोंयानूच काय गोंया भायर? गोंया भायर सुद्दां. गोंया भायर म्हणजे कशें, म्हणजे तुमचें एक एक्झिबीट